बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. शांती तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या भोवमोगाच्या भावांनो आणि भयणींनो, तुमच्या आत्मीक जिणेंत गमन दिवंक ती आनीक इल्ली बरी करूंक देवात लागीं सरोंक आनी देवाची बेसावां तुमच्या आत्मीक आनी लौकीक जिणेक ह्या मुखांतर जोडोवंक रितीरेक तुमी आयलात. रितीर रेका रितीन आत्मीक आदयाची तुमकां जावं दी म्हणून हांव मागतां तुमी एकामेका खातीर तशेंच मागा आनी अशें हो हांगासर करचिल्लो वेळ तुमकां उपकाराक पडून दी, बरेंपण जोडूंक साध्य जावं दी. हे मिसाचें बलिदान तर आमी फावत तरान भेटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखून देवाची काकूळट आनी बोगसाणें मागया. सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसून घेवन सदां जावंक वार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. महिमेवंत देवा सर पदवेदारा बापा, सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी साकरी करूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता
सासनाच्या सासनार. आमेन. सांग पावलोन तिमोथेक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वसाब. तर तूं म्हज्या पुता क्रिस्त जेजूच्या एकवटान आमकां आसा ते कृपे वरवीं भळदेक जा. सबार साक्षी हुजीर तुवें म्हजे तावन आयकल्ल्यो संगती हेरांक शिकोवची समर्थी आशिल्ल्या पातयेणीच्या मनशा अधीन कर. क्रिस्त जेजूच्या एका विश्वासी शिपाया बरी कस्ट आनी वावंट काड. सैनान भरती जावन आपली सर्ती करतलो शिपाय लौकीक राटावळींक घुसपाना. आपण्याक फौजीन दाखल केल्ल्या अधिकाऱ्याक खुशी करूंक ताची अपेक्षा. तशेंच स्पर्धांत वांटो घेता तो खेळगाडी निर्णय केल्ल्या नियमा प्रमाणे खेळना जाल्यार तो जाय तसो मुकुट जोडिना. कस्ट कार्ड गोळटेल्या शेतकाराक पिकाचो पयलो वांटो मेळा जाय. हांव सांगता त्यो संगती बऱ्यो करून व्हरून पळय. त्यो सक्कट समजून घेवंक सोमीस तुका आदार दितलो. देवाचे उतार हे देवाचे बरोकार. वाढायता उतर तुझी कनिया जीवित सुफळ करता. दैविक तुझे उतर अद्रेगान ऐकता. मोगाल तुझे उतर भक्ती सदा पाळता. दैविक तुझे उतर अद्रेगान ऐकता. मोगाल तुझे उतर सदा पाळता. सासोजी दिवचे उतर भोगाचे आत्मिक दान भागोचे उतर सोम्या तुझे. दैविक तुझे उतर अद्रेगान ऐकता. मोगाळ तुझे उतर बकरी सदा पाळता. दैविक तुझे उतर अद्रेगान ऐकता. मोगाळ तुझे उतर भक्ती सदा पाळता. शुभ वर्तमाना ऐकूंक दया करून आमी सगळां उबे रावया. Alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. जेजून जाप दिली, हांवच वाट सत आनी जिवीत. म्हजे मारिपात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वसोंक जायना. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लोकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. उपरांत समेस्त लागीं उलोवन तो म्हणालो, कोणी जर म्हजो पाटलाव करून खुशी व्हरता तो आपणाकच इन्कार करूं, आपलो कुरीस दिसान दीस बुकून घेवं आनी म्हज्या पाटल्यान येवं. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजाकी वाटयता. मनशान आपलो जीव होगडोवन वा आपणाचो नाश करन सगळो संवसार जोडलो म्हणून चिंतया, पूण हातूंत ताका कितें फायदो. जो कोण म्हाका जावं म्हज्या उतरांक जावं लसता ताका मनशापुती आपल्या बापाच्या भगवंत दूताच्या महिमेंत येताना ताकाय लसतलो. सतत हांव तुमकां सांगता, हांगार हाजीर आसलेले थोडे जाण देवाचें राज पळयले करीत मरोन पावचे नात. देवाचे उतर हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततेई म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, गवळीक बापान सांगिल्ल्या परी आत्मीक नवसरणेक आमच्या जिणेंत आत्मीक बरेपण जोडचे खातीर आमच्या जिणेंत आयिल्ले कश्ट अनवरां फूड करचे खातीर आमच्या क्रिस्तांव भावार्थांत आमी धैर्यादीक जावचे खातीर आनी समयान आमकां दिल्लो तो भरवोसो तो फुंकून जळतो दवरचे खातीर ह्या भोव आपुतबायेच्या जाग्यार ह्या 3 दिसाच्या रेतीरेक आमी हांगासर आयल्या. आज आमी आयकल्लें तें पयलें वाचप आनी थंयसर सान पावलोन तिमोथीक दिल्लो उलो जेजू क्रिस्ताच्या एका विश्वासी सिपाया बरी कश्ट आनी वावंट तुमी काडी जाय. जेजू क्रिस्ताच्या एका विश्वासी शिपाया बरी धैर्यादीक शिपाया बरी तुमकां आयिल्ले कश्ट अनवरां पिडा एकसुरपण सोसूंक तुमच्या लागीं धैर्य आसा जाय आनी ह्या मुखांतर तुमकां आशिल्लो तो भरवोसो तो फुंकून तुमी जिवाळ दवरी जाय म्हणून सान पावलून म्हणली उतरां नियाळ करूंक हांव तुमकां आपणे दितां. सुरविल्ल्या शतमानांत क्रिस्तांव थोडे आसले, जेजूचे आपोस्तली आसले आनी ह्या वेळार क्रिस्तांवांक दोग दोणी मेळ्ळे. निरो म्हणलो महान राय येयलो, ताका क्रिस्तांवांक पळयतना जालें ना. क्रिस्तांवांनी केल्लें बरें काम पळयतना तो उसांबळ जालो आनी देखून खंयसर क्रिस्तांव आसात तांकां धरी जाय, मारी जाय, जिवाळ तांकां मनजतीच्या क्रूर तोंडा भितर तांकां घाली जाय, कुर्साय जाय म्हणून ताणें हुकूम दिली. आनी साबार जाण क्रिस्तांवांक धरलें, मारलें, शिवाच्या आनी वागाच्या तोंडा भितर रिगयलें
आनी हें पळयल्लो सा पेद्रो हरशेंच्या बरी तो भियेलो. पेद्रो केल्लें बें चड आमी जाणाव जेजूक नेगार ताणें केल्लें. आनी हें पळोवन क्रिस्तांवांक दोदूचें मारचें, क्रिस्तांवांक जिवेशी मारचें, खुरसावचें पळोवन पेद्रो भियेलो. हें म्हाका जायना म्हणलो. म्हज्यान पळोवंक जायना, म्हज्यान सोसूंक जायना, हें म्हाका नाका. हें पुरा पळोवन तो धांवंक सूर करता. ह्या जाग्यार रावना हांव, पयस धांवता. खंयसर दोगदोणी ना, खंयसर कश्ट नात, खंयसर अनवरां नात, खंयसर पिडा ना, त्या गांवांक हांव धांवता म्हणून पेद्रोन धांवंक सूर केलें. खंय ही एक काल्पनीक गडीत ह्या काणी जावं पुरो. आनी धांवता धांवतना मळबार तावन एक उजवाड ताच्या दोळ्यांक मारता. एक आवाज ताका येता आनी तो समजता वो उजवाड आनी वो आवाज सोम्याचो, दुसऱ्या कोणाचोय न्ही. मळबार तावन घडघड्या बरी आयकलो तो आवाज, ताच्या दोळ्यांक मारलो तो उजवाड पळोवन तो म्हणटा ओ निजाकी सोमी. आनी ह्या वेळार ताणें सोम्याक एक सवाल विचारलेलें खंय लात्या भाशेंत खो वादीस दोमिने. सोम्या तूं खंय वेताय? सोम्या तूं खंय वेताय? आनी सोम्या तावन ताका एक ताळो आयकलो खंय आनी म्हणलो खंय पेद्रू, ज्या जाग्यार तावन तूं धांवताय, ज्या कश्टा तावन तूं धांवताय, ज्या मडतेरपणा तावन तूं धांवताय, ज्या दगदणे तावन तूं धांवताय, थंय हांव येता तुज्या जाग्यार. तूं खंय तावन निसरोंक पळयताय गी, सुकारी मारूंक पळयताय गी, धांवोंक पळयताय गी, त्या जाग्यार हांव येता. तुज्या जाग्यार परतून हांव कुर्सार मरोंक तयार आसां. पेद्रो परतून दिंबयेर पडलो खंय. परतून तो गळगळ्यार रडलो. हाचे पयलीं रडिल्लो तो सोम्याक विकृत केल्ल्या वेळार परतून सोम्या मुखार सा पेद्रो रडलो आनी म्हणालो खंय ना सोम्या तुवें वेचें नाका, हांव येता, हांव येता, हांवच मरोंक तयार जाता, हांवच तुजे खातीर जीव दिवंक तयार आसा म्हणून पेद्रो धांविल्लो फाटीं रोमा शाराक आयिल्लो. आनी ह्या वेळार पेद्रोक ताणी धरलो आनी पेद्रो कुर्सार मारलो म्हणून आमकां हें घडीत सांगता. तर हें घडीत ह्या सकाळच्या वेळार रेतीरेक आयल्या तुमकां हांवें कित्याक सांगलें भावा भयणीनो? कित्याक म्हळ्यार आयच्या दिसा आमी नियाळ करचो विशय सादारण ताचे बोवारी घुंवता. आमच्या जिणेंत कश्ट येतात, अनवरां येता, पिडा येता, एकसूरपण येता. हांगासर आयिल्ले कोणी कश्ट बगीनातले, पिडा बगीनातले कोणी आसचे ना म्हूण हांव चिंता. आसल्यार म्हाका मेळ्ळा. हर एकल्याक आमकां कश्ट आसात, हर एकल्याक आमकां पिडा आसा. जावं बरो कुडीची पिडा, जावं बरो मोतीची पिडा, जावं बरो आत्मीक पिडा आमकां आसा. एका दाक्तरा फाटल्यान आनी एका दाक्तराक, एका आस्पत्रे फाटल्यान आनी एका आस्पत्रेक गुळयांची रास म्हणल्या बरी थोडे फाटी आमच्या जिणेंत खावन दूख खावन आमकां पुरो जाता. खेदाळा म्हाका सुटका मेळटा गी सोम्या म्हळें जायते जाणांची आशा आनी मागणें. आनी जावं पुरो ह्या जाग्यार येवन तुमी बरीं जावं की पुरो सोम्याचो आदार मेळटलो. दुसऱ्या नमण्याचे कश्ट आसात आज, कुटुंबाचे कश्ट, संबंधांत आमच्या दोगदोणी म्हणल्या बरी दादलो आनी स्त्री लग्नाचो बेसे दीस वेता वेता जोडाय असो म्हणल्या बरी जाल्लो आमी पळयता आमच्या बोवारी. सबारपणी आमच्या भुरग्यांक हावनूच आमकां सवालां, भुरग्यांक हावनूच आमकां कश्ट. इतलें हांवें भुरग्यांक शिकयलें, असलो दोडो सक्कड भुरग्यांक हांवें दिलो. आज म्हजीं भुरगीं खंय आसात? थोडीं वायट वाटेक पडल्यान जावं बरो, थोडीं बऱ्यांत आसा जावं बरो. आवय बापायचो कित्याक ती मोग करिनात? भुरगीं कित्याक आमच्या संगातार रावनात? भुरग्यांचें टेन्शन सबार कुटुंबांत आमी पळयता.
हो आनी एक आमकां मेळचो कुरीस भाव भयणीनो. आमच्या जिणेंत जावं बरो, आमचे जिणेंत आर्थीक आमची परिस्थिती दीस वेता वेता गडबडची आमी जावं पळयता जावं बरो. खर्च चडटा, पिडाक खर्च, घराक खर्च, ताका खर्च, हाका खर्च, फावो तो काम ना, काम आसल्यार फावो तो सांबाळ पावना. तें जावन आसा अनेक नमणेचें टेन्शन आमच्या जिणेंत आमी पळोवचें आनी बगचें. खंय वेचें, कोणा लागीं सारचें, कोणा लागीं मागचें, कोणा लागीं सांगचें. आमचे घरची भितरली गजाल म्हणलें अनेक टेन्शन सबार जाणांच्या मतींत आनी काळजांत दसता भावा भयणीनो. तितले मातर न्ही, सबार जाणांक कुटुंबांत दसना समाधान. काशा भावा मध्ये बवणे मध्ये उलोवणें ना, लढाई झगडें जावं बरो जाग्या खातीर, आस्ती खातीर, भांगारा खातीर, शेजारा मध्ये, फिरगसगारा मध्ये लढाई आनी झगडें, ना समाधान, उलोवणें नासतना आसले त्याय परिस्थितींत आमी जायते जाण शिरकोन पडल्या जावं बरो. मतीक समाधान ना, राती न्हीद पडना, खंय गेल्यार विरार जाता, धावया म्हण जाता खंयपणी. आनी थोड्यांक मेल्यारच बरें आसलें म्हणलें बगचें सबार जाण आमी आसा जावं बरो भाव भयणीनो. असल्या परिस्थितींत आमी आसा आनी असल्या परिस्थितींत आसल्या आमकां ह्या पवित्र जाग्यार येवन सम्यान दिल्लो भरवोसो तो फुंकून तो जिवो दवरूंक आनी हाचे मुखांतर भरवोशान भरलेली आमी जावन ह्या जाग्यार जावन फाटी वचोंक आमी हांगासर आयल्या. सम्याचो पाटलाव करच्या मनशाक कितें राखोन आसा. सांत पावलो तिमोथीक बरयलेल्या ह्या पत्रांत आमी आयकलें 3 संगती आमच्या मुखार दवरता. ह्या 3 पिंतुरां तो दवरता. पयलें शिपाया बरी जा म्हणटा तो. झगडा गेल्लो शिपाई भियान धांवनाय जाल्यार ताका शिपाई म्हणनात. एक फावटी झगड्या गेल्लो शिपाई तो भियान धांवन येना, तो मरूंक तयार आसा. हांव झुजतलो म्हज्या राज्या खातीर, म्हज्या हक्कां खातीर, म्हज्या लोकां खातीर हांव झुजतलो आनी गरज पडल्यार म्हजो जीव हांव दितलो. तो जावन आसा एक खरो शिपाई म्हणटा सांत पावलो तिमोथीक शिपाया बरी तुवें जायजे. दुसरें तो म्हणटा ह्या वाचपांत तूं एका खेळगड्या बरी जायजे. जबाबदारीचो खेळगडी. कितें करता तो? खेळटाना ताणें धांवा जाय पडटा, खेळटाना थोड्या फावटी तो पडटा, खेळटाना ताका पुरासण जाता, खेळटाना थोड्या फावटी ताका सोलवण येता. पूण खेळच्या मैदानांत हांव एक खरो खेळगाडी धांवन येना, फाटी येना. म्हाका पुरो जालें, आमचे स्कोर उणें जाल्यात, हांव भियान फाटी येता. या म्हाका इल्लो पांय दुखता देखून हांव फाटी येता. या आमचे वैरी आमचे ऑपोजीट टीम गट आसा देखून हांव पियान फाटी येता. तो एक नीज खेळगाडी न्ही, एक नीज खेळगाडी ताच्या टिमा खातीर, ताच्या कामा खातीर निमाणे पर्यंत तो खेळच्या मैदानार रावन तो खेळटा. तिसरें सांत पावलो तिमोथीक म्हणटा एका कामागारा बरी. एक कामागारे ताणें रोयलेलें बी तें व्हड जाता मातशें राखता, ताका इट घालता, ताका उदक घालता आनी त्या बरोबरपणे तसो फळ दिवचो वेळ येता मातशें सोंसणेकायेन तो राखता. आज हांवें लायलें, परवा म्हाका फळ मेळाचें, फळ मेळना जाल्यार हांव झाड कातून घालता. तो एक कामागार न्ही, तो एक मनीस ताच्या जिणेंत मेळलेली जबाबदारी पाळचो न्ही. तो ह्या वर्सा फळ दिना जाल्यार येवच्या वर्सा पळयता म्हणटा, येवच्या वर्सा फळ दिना जाल्यार आनी इल्लें चड उदक घालता, आनी इल्लो चड इट घालता आनी त्या झाडाचो पोस करता. हे 3 संगती सांत पावलो तिमोथीक सांगिल्लें. कित्याक एका बऱ्या सोजारा बरी जायजे तुवें फाटीं पळोवन वचो, एका बऱ्या खेळगडे बरी जायजे भियोन वचो आनी एका बऱ्या कामागारा बरी जायजे आमसर नजो सोंसणेकायेन तुवें राखा जाय म्हण सांगता भावा भयणीनो. कितले आपुरबायेची पिंतुरां.
आनी आमकां क्रिस्तांव जिणी जियोंक हे तीन संगती सांत पावलो उडास करता जाल्यार वांजेलाच्या वाचपाक या. जेजू कितें म्हणटा लुकाचो वांजेल 9 अध्याय कितें म्हणटा, जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक आशेता ताणें कितें करीजे, तसो कुरीस ताणें काण घेजे आनी म्हज्या पाटल्यान येयजे. म्हाका आनी तुमकां कुरीस म्हणटना बेन दिसता आमी धांवताव केदाळा वो कुरीस काण उडोवचो. म्हाका आनी तुमकां एकच फावटी जाप जाय, समया आजापां करे आनी म्हाका बरो करे. हे आमचें सडावजणाचें मागणें. कित्याक आयचो संवसार त्या रितीचो संवसार. आज कोणाकय सोंसणीक आयना. हांगा थोडे मलगडे आसात, इल्ले प्रायवंत आसात, तांकां इल्ली चड सोंसणीकाय. कित्याक म्हळ्यार ल्हान आसतना मस्त कश्ट काडल्यात. थोड्यांक इस्काला वचून 2-3 मैलां चलोवंक आसाचें आसलें. ट्युशन म्हणलो शब्द नातल्लो. घराय काम करीजे ताच्या उपरांत वचून इस्काला वचाचें आसलें. 7 जाणांच्या घरांत घट्ट जेवंक म्हणलें नातल्लें. बरी मुस्तायकी म्हणली नातल्ली आनी थळू मस्त सोंसणीकाय आसली. म्हजी आवय म्हजो बापूय कश्ट करता पळोवन भुरगीं रडतालीं. म्हजी आवय इतली कश्ट काडटा, म्हजो बापूय इतलो कश्ट काडटा, देखून घरा कांय ना म्हणल्या वेळार भुरग्यांक समजतलें. परिस्थिती बदलल्या भावा भयणीनो. आज आमकां सगळ्यांक एकच फावटी जार जायजे. आज एक समस्या आयलो फाल्यां भितर ताका आमकां जबाब जायजे. आज एक प्रॉब्लम आयले एक अजाप करून समया फाल्यां भितर म्हाका जाप दिजे. थोडा हांव तुका पातयेता, थोडा तुका होगळसिता, नाजाल्यार समया तुजे तावन हांव पयसतावता. असल्या परिस्थितीन आमी आसा भावा भयणीनो. तरे पवित्र पुस्तक आमकां जागयता, जेजू आमकां जागयता. देवाचो मोग करचो मनीस, समयाचो मोग करचो मनीस ताच्या जिणेंत कुरीस केदाळय सुकानात. परण्या सोल्ल्याक या, अब्रामाक या. अब्राम देवाचो मनीस, देवाचेर पातयेनी दवरलेलो मनीस. देवाची आज्ञा केदाळय ताणें मोडूंक नात. पण देव ताच्या लागीं कितें विचारता, तुज्या एकल्याच पुताक तूं वचोन साखरेवेस कर. आयकता न्हू बी दिसता आमकां. आमी म्हणटा हांव तलो देव नाका म्हाका. आमी आनी कडेन या, दुसऱ्या देवा लागीं या. ओ देव बावर कठीण देव, असो एकलोच पूत ताका साखरेवेस करून सांगता. फाल्यांत हांव फादर तो देव म्हाका नाका, हांव दुसऱ्या देवा लागीं वेता. अब्राम वचोंक ना. अब्राम त्याच देवा लागीं गेलो. तसो बरोसो ताणें सांडूंक ना. जोब ताची जिणी आमी आयकल्या. ग्रेस्त मनीस, कोणाकी अन्याय करिनातलो मनीस, बरें केल्लो मनीस. ताच्या जिणयेंत संपूर्ण रितीन तो समयाक विश्वासी रावलो जाल्यार ताच्या जिणयेंत पिडा येता, कश्ट येतात, अनवरां येता. ताचे इश्टन म्हणटात कोलो देव सायबा तुजो, इतलो बरो मनीस, तुका कित्याक इतले कश्ट. पयसून धांवता आसलो, ओलो देव म्हाका नाका फादर. ओलो देव काले कुर्साचो देव, कश्टांचो देव, पिडा दिवचो देव तोलो नाका म्हाका. हांव आनी एका देवाक सोदून वेता, अजाप करचो देव, फाल्यां भितर प्रॉब्लम सॉल्व करचो देव, तोल्या देवा लागीं हांव धांवता. जोब धांवना, जोब रावलो. म्हाका तस्सो देव दाय, कित्याक तो नीज देव म्हणालो. मुरयेचे जिणयेक या. मुरयेचे जिणयेंत सवालां फाटल्यान सवालां आयलीं. तुजो पूत महोन्नताचो पूत जातलो, तुजो पूत देवाचो पूत जातलो आयकल्ली मुरयेन. पण जेजूच्या जिणयेंत तिणें पळयलें दुसरेंच. जेजून बरें केल्लें आनी ह्या मनशाक धरतात, मारतात, कुर्सार मारतात आनी कुर्सा मळी आसली मोरी. जेजून बरें केल्ले मनीस लय नातल्लो, अजापां गेल्ले मनीस लय नातल्लो, ताचे शीस बियान धांविल्ले. आनी ह्या वेळार मोरयेक सवाल आयलीं, वो नीज देव गी या हो कोण? हो कोण?
देव कित्याक अजाप करिना? कित्याक म्हज्या पुताक एकच सुवाटी बचाव करिना? कित्याक ताणें कुर्सार महाराजे सवालां मरयेक आयलीं, पण ती दुसऱ्या देवा लागीं दावना, कुर्सामळी रावली. भावा भयणीनो, ही गणितां आमकां सांगतात भावा भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत आमी शिपाया बरी धैर्यादीक जायजे, भावार्थान आनी भरवशान आमी धैर्यादीक जायजे. कुरीस जावन आसा क्रिस्तांव जिणी असो एक वांटो. कुरीस फकत आमच्या गोमट्यांत एक ल्हान कुरीस, आमच्या पर्सांत एक कुरीस दवरल्यार पावना. आमची जिणी सोम्याच्या कुर्सा मुखांतर आमी पाटलाव करची, तितलें सुलभ न्ही. आमकां बीन दिसता, आमी पेद्रो बरी म्हणटा, नाका सोम्या, म्हाका बीन दिसता, म्हाका जायना सोम्या, म्हाका पुरो जालें. आनी असल्या जाग्यार आमी आयल्या. कित्याक? ह्या पुरो जाल्ल्या जाग्यार सोमी म्हाका धैर्य दिवं दी, म्हाका बळ दिवं दी, म्हाका कृपा दिवं दी म्हणून आमची आशा जायजे. तरे आमच्या जिणयेंत आयिल्ले कुरीस, आमच्या जिणयेंत आयिल्ले कश्ट, एकसुरपण, ताका अर्थ आसा गे. असा म्हणटा पवित्र पुस्तक सांत पावलोन रोमाकारांक बरयलेलें पत्र अध्याय 5 वळ 3 सावन 6 म्हणटा, बरवसो सोम्यातें दवरलेलो, कुरीस सोम्यातें दवरलेलो, तुमकां निराश करचो ना. भावा भयणीनो, सोम्याचो कुरीस जावन आसा आमचो बरवसो. आमच्या जिणयेंत आमचे कश्ट जावन आसा ते सोम्या आमच्या सांगाता आसा म्हणलें दाखोवची एक वाट. देखून कुरीस जावन आसा आमकां बरवशाची वाट म्हणून सांत पावलो सांगता. दुसरें तस सांत पावलो रोमाकारांक बरयलेलें पत्र 8वो अध्याय वळ 17 म्हणटा, कुर्सा मुखांतर आमी सोम्यात एकवटताव. कोणा मुखांतर? कुर्सा मुखांतर आमी कोणात एकवटताव? सोम्यात एकवटताव. सोम्यात एकवटांक भावा भयणीनो, आमचो कुरीस आमी काणगेजे. देखून जेजू म्हणटा, कुरीस नासतना म्हजो पाटलाव तुमकां करूंक जायना. आमकां सोम्या लागीं वरची वाट भावा भयणीनो, आमचो कुरीस तो आमी घट विंगूंक जायचे म्हणून सांत पावलो आमकां सांगता. सांत जाकोबाचें पत्र अध्याय 1 वळ 2 तावन 4 तो म्हणटा, कुरीस आमकां घट करता. सबारपटी कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी इल्ले घट जाता. देखून हांवें सांगलें वडलो हांगा थोडे मलगडे आसा ते, तांकां लल्लान सांगतेक भियेनात ते. कित्याक म्हळ्यार तांणी हाचेवन व्हड कुरीस पळयल्यात. लल्लान सांगतेक ते भियेनात. आतांची भुरगीं म्हळ्यार तरणाटे म्हळ्यार ल्हान सांगते भियान कामतात, रडटात. भुरग्यांक चोर जोर करूंक ना, भुरगीं रडलीं. चोर पळोवंक ना, भुरगीं रडलीं. आदल्या काळार तुमी जाणात, घराय मार, इगर्जेंती मार, इस्कॉलान मस्त मार. कळ्ळें? ल्हान मार न्ही, व्हड व्हडले मार. कोण रडनातले. इस्कॉलांत मार पडल्या म्हळ्यार घराचे पडटले. पाद्राबाचे मार पडल्या म्हळ्यार हांगा घरा पडटले. सगळां मारस जाल्ले. सकाळीं 9 सांज मातशे मारस, कोणी रडनातले, भियेनातले. आतां मारचे जोड थोडे लक्षान भुरगीं कंप्लेन करतात. म्हळ्यार घटायना भितर, कांय घटायना. आदी मनीस येयल्ले पेज, चटणी, पयले सांगती घटात आनी. आतांची मनशां बारीक आनी अस्कल जाल्यांत केदाळां पडटात म्हणलें. अर्थ कितें भावा भयणीनो? जिणयेन कश्ट आयिल्ल्या वेळार तो मनीस खंय धैर्यान ताका जाता. कश्ट आमकां घट करतात, कश्ट आमकां बळवंत करतात. कश्ट नातलो मनीस तो अस्कत मनीस. खंयच्या भुरग्यांक आमी पळयता, सकाळीं 9 सांज मिचर खावंक दिलें, जेवंक दिलें, पुरा दिलें, 5 पयशेचें काम दिवना, तो भुरगो ह्या भुरग्याक कांयच प्रयोजनाक पडना. कित्याक? ताका कश्ट कितें म्हूण आमी दिवना, शिकोवना. देखून कुरीस कश्ट आमचे आमकां घट करतात. आनी तो सांत पावलो कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 1 वळ 20 आनी 4 म्हणटा, कुर्सा मुखांत, पिडे मुखांत, आमच्या कश्टा मुखांत सोमी आमकां नितळ करता. सोमी आमकां नितळ करता. हे सत सांत आनी सांतिणेच्या जिणयेंत आमी पळयता.
सांतेरेस जेजूचे ल्हान फूल 22 या 23 वर्सांच्या प्रायरीच तें देवाधीन जाल्लें. ताच्या जिणेंत ल्हानपणांत ताणें पळयलेले कश्ट ताका मागीर मागीर चलोवंक तांकोना, जिवान ताच्या त्राण नातल्लें. पूण तें भियोंक ना, हांसलें. कोवेन ताची सिस्टरां म्हणटाली ते मेल्ल्या दिसा आमच्या कोवेन ताचें करंट म्हणल्या बरी गेलां आज. इतले कश्ट आसल्यार, इतली दूख आसल्यार सिस्टरां सांगाता उलयतना हांसून ते उलयतले. भावा भयणीनो, बरोवचो म्हळ्यार तो ताका समजल्लो कुरीस म्हळ्यार कितलें घट आनी कितलें आमकां समया लागीं एकवट करता. पाद्रे पियो आमी आयकलां, आमच्या समेस्तांचो मोगा आसो तो. ताका जिणेंत स्टिग्माट आयिल्लें, दुखीन रावंक जायनातलें. तितली दूख ताच्या कुडींत आसली जाल्यार तो भियोंक ना. समयाचे कश्ट आवयता म्हणलो, मोगान ताणें स्विकार केले आनी ताच्या मुखांत ताणें जय चडलें. तर भाव भयणीनो, आज आमी हांगासर आयल्या आत्मीक गटाय जोडचे खातीर. कुरीस नातलो मनीस ना, हांवें सांगलें. कश्ट नातलो मनीस ना, पिडा नातलो मनीस ना, घरांत समस्या नातलो मनीस ना, एक सुरपण बगानातलो मनीस ना, कोणी ना. आमी चिंचे आमच्याच घरा वडले म्हणून दुसऱ्याच्या घरा गेल्या वडलो सयत गोंगा, आमचो गोंगो जावयेत म्हणटा साबार जाण. तांच्या घरा गेल्या वडलो सयता, आमचो इल्लो ल्हान म्हण. दुसऱ्याच्या घरा गेल्या वेळार कळटा सगळ्यांच्या घरा आसा. तर आज आमी ह्या भोव अपुरबायेच्या सुवातेक पावल्या, ओएसीसीक नव सरणी जोडूंक आयल्या. तर मागया समया म्हाकाय धैर्य दी, म्हाका बळ दी. गुण करून खुशी ना जाल्यार ती स्वच्छ त्राण म्हाका दी समया. म्हज्या घरांत जावं बरा म्हज्या कुडींत, म्हज्या आत्म्यांत, म्हज्या कुटुंबांत आयिल्लो कश्ट कुरीस सुसून म्हाका त्राण दी समया. तुजो पाटलाव करता आसतना तुवें सांगलां, काणगे तुजो कुरीस आनी म्हज्या पाटल्यान ये. समया तो कुरीस काणगे म्हाका बळ दी, धैर्य दी, कृपा दी. म्हणजे ते आसलो बरोवसो तो फुंकून तो जिवाळ दवरूंक समया म्हाका तुजें प्रेरण दी. मोरये कडेन मागया, ती जावन आसा आमची आवय. ती आमकां त्राण दिवं दी, बळ दिवं दी, कृपा दिवं दी. आमचे ते आसलो बरोवसो आनी बरोवशाची दिवटी दी पेटलेली सदांच जिवाळ उरोवंक आमकां आदार आनी कृपा दिवं दी म्हण मागया. आमेन. या वेळार जे काणीक आमी स्वीकार करता ते ह्या रितीरेच्या खर्चा फाटल्यान वेतात. तुमचे उदार मौन आशेता. Angayaw service pura svikar kar tudaye yeres nara Hariko angayaw service pura svikar kar tudaye yeres nara Service pura deva srishtiras nara Peita tu kawo undo doaso Munshawaran kello Itu mendillo Sauto ampa Jiwi dilso Kariko handaya Service pura Svikar kar tu gaye Yeres nara Kaliko andaya Service pura Svikar kar
म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या एका पवित्रतेच्या अभावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें आमच्या हातांनी घाल्यांत त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. ताचे तुजे सेवक भेटयल्ल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमकां आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतली उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या बावरतान ताचें पुनर्जीवनपण परगडता. तीर बरवशान ताच्या महिमेंत येण्याक आमी अत्रेकता. देखून आतां देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Darbarazo servis por tu. Servani sonsar por la tuya. Vaibhava. Utsargitu kajai. Utsargitu kajai. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन अस्तम ते पर्यंत तुका निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगा जावच्याक तूं पवित्र कर. तशीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेसपरी जेवण जाता आसताना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगात, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो घट परगटुया. जेजू तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर् जीवन पण आम्ही परगटता, तुझ्या येण्याक सम्या जेजू आम्ही बापा, आमचे सडवणे पसत तुझ्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता, आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता, तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता, तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर, आनी जेजू सोवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेले सासणीक दान तो आमकां करूं, आनी अशे देवाचे माये भोवभाग्यवंत आंवकार मरेच्या, तुज्या भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं, तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो करून मागता. तुज्या साकरा लियो आमच्या भगिवन बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या संगता, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मण्याऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारी वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक बोवाडतान आनी प्रिती मोगान तूं तीर कर. तुझे हुजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकोन घे. कणवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टगातीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक महिपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनार. आमी देवाची भुरगीं ताका मोगाची एक कुटुंब जावन आमी हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या. जेजून आमकां एक मागणें शिकयलां, तेंच मागणें म्हणून बापाक उलो मारया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपट्टो ग्रास आजम गांधी आनी आमी आमचे सुकन्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सरस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वणदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो तुमचे आई सोवे आसो बाबा भयणीनो एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी आमकां ती सेवतल्यांक सासनाचें जिवीत मेळो सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रागार होतां सेंगतां ते म्हज्या जरत्यानी कातरान जावन म्हज्या काकुटी म्हज्या पळया जेजूक ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां ताणें आपयलां आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली स्वयंसेवकांनी हांगासर याजकांक कुमगार वांटूंक आपण व्हरचें जर हांगा धर्म भयणी आसात तुमी दय करून हांगा सॅक्रिस्टीक येया कुमगार वांटूंक आमकां आदार दिवचो सिस्टर्स प्लीज कम टू द सॅक्रिस्टी and help us in distributing the communion. Tu ye kaza, tu ye bidar karo tu ye tujhe samar aaya tu kara kon raulya lagi बिडार करो तो ये तुझे समोर आया तू कारा कोण रावल्या लागिये तू वेगिये लागिये तू वेगिये
Hosanna Zion's wall, call up, praise down, down slow. Ora kalok nirao, amor chimit labanso. Uswar fakai, chimit laboy, sargi niwasak kaboy. Uswar fakai, chimit laboy, sargi niwasak kaboy. Jesus, tu ye karsan, tu ye bidar karo tu ye samuraya, tu karaku rauya lagi Zora sai goli, shelang mogan poso, pasmo soro dimu, atni patagos. Mogala Jesu, tumbou povit sacramentant, खरोस हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तूंपरास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. Samuraya, ukara konrauya, lagi tu lagi tu Toita, Erna Patoita, Jesu Timogala. Kaisa tuailai, Birar kelai,
अर्गा जेजू मोगाळा उतारा टोयता अर्गा पाटोयता जेजू मोगाळा काळजात आयलाय भिडार केलाय अर्गा अर्गा जेजू मोगाळा आम्हा सर्वांक मोगान पोसताय आसा रक्तान धादोस करताय आम्हा सर्वांक मोगान पोसताय आसा रक्तान धादोस करताय उपकार तुजो तसो दुःखाच्या दी आला तुझो उपकारा दोयता अर्गा पाटोयता जेजू मोगाळा काळजात आयलाय भिडार केलाय अर्गा अर्गा जेजू मोगाळा उतारा टोयता अर्गा पाटोयता जेजू मोगाळा काळजात आयलाय भिडार केलाय अर्गा अर्गा जेजू मोगाळा प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या भोव मोगाळ बापा, या सर्गींच्या जेवणांत परतून परतून वांटो घेवन तुझ्या जिवान आनी मोगान आमी वाडशें कर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो आदार आनी सर्गींच्या गुटाची अदीक संपूर्ण समजोणी आमकां मेळ्ळो म्हूण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दया करून बसा. भोवनी बडिनो, ओएसिस 2025 या वार्षिक रितीरेचो पयलो दीस आज आमी संभ्रमता आनी आयच्या ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आमचे संगे आसात अदीक मनादीक दोतोर लुईस पॉल सोज, आमच्या दिसीसचे आदले गवळी बाब. आनी तांचे विशयंत चिंतना म्हाका आमी विंचलेल्या ह्या रितीरेच्या विशयाचो उडास येता. आनी हे वाचप आमी सुरवेर उक्तावण करच्या संदर्भी वाचलें. परतेन हांव तुमचे मुखार वाचता पळया. सा पावलो आतां जाणटो जाला, तो रोमाच्या जैलांत आसा आनी त्या वेळार तरणाट्या शिसा तिमोथीक उद्देशून ताणें बरोवची ही उतरां. तुजो यथार्थ भावार्थ सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. होच भावार्थ जसो तुजे आजे लोईसातय आनी तुजे आवय युनिसातय परजळतालो, तसो तुजेय थंय परजळता म्हणून म्हाका खात्री आसा. तुज्या व्हडली मायतय तुज्या आवय थंय आसलो भावार्थ आतां तुजे थंय परजळता म्हणटा सा पावलो. आनी मुखार तो म्हणटा, ह्या पासत हांवें तुजे वयर हात दवरल्या वेळार देवान तुका दिल्ल्या देण्याचें केंड जळ अशें कर म्हणून हांव तुका उलो दिता. आमचे गवळी बापो आमकां सकडांक आब म्हणयेत, ते जाणते. पूण हांगासर सा पावलोन सांगचे बळी न्हय मात्र तांचो भावार्थ, तांचो स्पिरीट, तांची उर्बा जिवाळ आसा. त्या देखून रिटायर्ड जाल्यार ते खंयसर आत्मीक सेवेक आपयतात, थंयसर ते सट्टकन उठून वेतात आनी हांगासरी ते आज पावल्यात. आनी मात्र न्हय, आमचो भावार्थी जिवाळ उरोशें, सदांच पेटोवन उरोशें
ते आमकां प्रेरण दिते आसात. हें जावन आसा वर्ती एक देख आनी बरें मन आमच्या गवळी बापाचें. त्या खातीर तुमचे सुमेस्तांचे नांवी आनी कर्मेलितांचे नांवी हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. घट्ट दोन ताळयो आमच्या गवळी बापाक. तशेंच आमचे संगी आसा मनादेक बाब जोझफ मार्टीस. हांव चिंता फादर जोझफ नासतना ओएसीस कंप्लीट जायना. कित्याक म्हळ्यार केन्ना सर आमी हांगासर वार्षिक रितीर आसा करता तेन्ना फादर जोझफ मार्टीस हांगा आसाच. आनी आमी विचारलेल्या वेळार कुशे मनान ते वखतात. मात्र न्ही आमी दिल्ल्या विशयाचेर अपुर्बायेचो नियाळ तयार करून आमकां सगळ्यांक ते प्रेरीत करतात. लोकमगाळ याजक आमच्या सेमिनरीचे आदले रेक्टर आतां दिरेबैल फ्रिगेटचे विगाळ तुमचे नांवी तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. ते सांगत आसात आमचे संगी मनादेक बाप थॉमस फर्नांडीस पयले फावटी ह्या ओएसीसाक कारवार दियेसीस जावन एक याजक जावन येवन आमकां तांणी सकाळींच्या वेळार प्रेरीत केल्लें आसा. तांकां तशें वेदिरसच्या उरल्या सकड कर्मलीत याजकांक तुमचे नांवे आमचे दिनवास. भोवनी भयणीनो, हो रितीरोचो पयलो दीस आनी ह्या संदर्भी ह्या रेतीच्या उगडासा खातीर 2 संगती आज मोकळीक करूंक आमी आशेता. आनी गवळी बापांनी फादर जोझफ मार्टीस, फादर थॉमस फर्नांडीस आनी आमच्या कोवेंताचे याज वडील मनादेक बाब मेल्विन डिकुना तुमी मुखार येवन हे 2 पुस्तकां मोकळीक करचे म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. एक जावन आसा हायवे टू हेवन. 15 वर्सां प्रायर लुकेमिया ब्लड कॅन्सर मुखांतर सोरिल्लो आनी परचे पोर सप्टेंबराच्या 8 तारखेर पापा लिओन ताका सांत म्हूण परगटलेलो आनी ताची मोठवी जिणी पूण आमकां हर एकल्याक प्रेरणदायक जावन आसची कार्लो आकुतीस हाची जिणी भोव अर्थबरीत रितीन मनादेक बाब जोशी सिद्धकट्टे हांणी पिंत्रायल्या, चित्रायल्या आनी उतरायल्या. तो बूक आतां हांगासर मोकळीक जाता. त्या सांगता ह्या वर्सा आमी जेजूचे ल्हान फूल सांत तेरेस बाब जोझफ मार्टिसान तांच्या नियाळ्या वेळार उल्लेख केल्लो. जेजूचे ल्हान फूल सांत तेरेस हिका सांतीन म्हूण परगटून 100 वर्सां सोंपतात. ह्या तिच्या सांतीपणाच्या शतमानोत्सवा संदर्भार मनादेक बाब जॉन सिक्वेरा आमचेच कर्मलीत याजक इंग्लिशांत एक बूक बरयलेलो आसा बियॉन्ड द हॉरायझन्स ऑफ लव विजन ऑफ सेंट तेरेस ऑफ लिसियू फॉर टुडे. हे दोन्ही बूक हांगासर ह्या आमच्या याजक भावांनी तशेंच गवळी बापांनी मोकळीक करचे म्हणून तांचे लागीं विनंती करता. आमचो पब्लिकेशनाचो मॅनेजर डिरेक्टर मनादेक बाब आयवन डिसोजा. बाब जोशी हांगासर आसा हायवे टू हेवन ह्या बुकाचे बरयणार. तुमच्या ताळयांच्या आवाजासोवे हायवे टू हेवन कार्लोसो हायवे टू हेवन. आता मोकळीक जाते आसा बाब जॉन सिक्वेरा कर्मेलीत हांणी बरयलेलो बियॉन्ड द हॉरायझन्स ऑफ लव. तुमकां बूक लागल्या म्हण कळटा म्हाका. देव बरें करूं. आता मोठव्यान गवळी बापाचो संदेश त्या उपरांत मिसाचे निमाणे बेसांव. मोगेच्या पदरापनो कार्मेलीत पदरापनो आनी हांगासर ह्या रेत्रेक आयिल्ल्या मोगेच्या भावानो आनी भयणीनो तुमी हांगासर रेत्रेक आयल्यात. तुमी हांगासर कशें पावल्यात म्हणून सवाल केल्यार तुमकां सौम्यान आपोवन हाडला. सौम्याक तुमचे कडेन उलोवंक आशा जाल्या.
सोमी तुमच्या घरा येवन तुमकां जागे करणं, तुमच्या काळजांत आशा घालणं, सोम्यानच तुमकां हांगासर आपण हाडलां म्हणून हांवें खंडीत सांगेत. आनी देखून तुमी हांगासर आसात, सोम्यान तुमकां आपण हाडिल्ले वरवीं. आनी सोम्यान हांगासर आपण हाडलां. सोमी तुमचे कडेन उलोवंक आशेता. हे 3 दीस सोम्या सांगाता तुमी करसूंक तो तुमकां प्रत्येक तरान उलो दिता. आनी तुमी सोम्या कडेन उलोवन सोमी तुमचे कडेन उलयतना तें समजून घेवन आयकून तुमच्या जिणयेक ते उपकाराक पडच्या खातीर सोम्यान तुमकां हांगासर आपयलां म्हणलें तुमी पयले मोतींत दवरया. तुमच्यो राटवळी आसात, तुमच्या घरा तुमचे हारबार, तुमची जबाबदारी हे सगळी हांगासर येता आसतना तुमची मोती येता जावंक पुरो. सोमी म्हणटा त्या विशयान तुमी चिंता करिनाकात, हांव त्या विशयान विलेवरी करता, हांव त्या विशयांत जतनकान घेता. तुमी हांगासर 3 दीस म्हजे सांगता करची. भावानो भयणीनो, हे सोम्यान तुमकां दिवचें आश्वासन म्हणलें तुमी बाबाटान पत्य वेत म्हणलें हांव सगळो खुशी व्हरता. देखून तुमी हांगासर आसात, हे 3 दीस बऱ्या तरान करची. सोम्या सांगाता करची. ह्या 3 दिसांनी आनी इल्ले सोम्याक लागीं येवंक तुमचें प्रयत्न जावं दी. सोमी तुमकां आज सांगता, तुमी तुमच्या जिणयेंत म्हाका खंयचो जागो दितात. पयलो जागो गी, ह्या दुसऱ्यांक तुमच्या जिणयेंत जागो दिवन उपरांत म्हाका गी. तुजो केल्ल्या देवाचो सोम्याचो सगळ्या सक्तीन सगळ्या मनान तुजो मोग कर. आनी तुजो केल्ल्या बरी तुज्या पेल्याचो मोग कर. जेजून दिल्ले उपादेशाचो 2 वांटे हे, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. ते आमच्या जिणयेंत आमी सदां जिवंक आसा, पाळूंक आसा. आनी देखून ह्या 3 दिसांनी ह्या विशयांत इल्लें गमन दिया. म्हज्या जिणयेंत देवाक हांवें खंयचो जागो दिला, खंयचो जागो हांवें दिजे म्हणून देव अपेक्षिता. आनी तशेंच म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करचो. कसो हांवें मोग करचो? आमचो पाप साहेब मिसांव आयतारा दिल्ल्या त्या संदर्भार संदेशान म्हणलो, तुमच्या जिणयेंत कडू दुर्बळ्यांक, कठीण पिड्यांत आशिल्ल्यांक, समाजांत सांडून घाल्ल्यांक, पिडेस्तांक, प्रायवंतांक तांचे थंय तुमी गमान दिया म्हणून आमच्या पाप साहेबान उलो दिला. आनी देखून तुजो केल्ल्या बरी तुज्या पेल्याचो मोग करचो म्हळ्यार असलें तें आमी इल्लेशें मोतीन दवरचें, इल्लें गमान दिवचें आनी कितें तांच्या खातीर आमी करूंक जाता तें करचें. ह्या रितीरे वेळार ह्यो 2 संगती प्रत्येक तरान तुमी गमान दिया म्हणून तुमकां उलो दिता. ह्या रितीरे वरवीं तुमची जिणी आनीक बरी जावं दी. सोम्या ते आनीक चड लागीं येवंक तुमकां आदार मेळोवन दी. आनी सोम्याची विशेष बेसावां तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमी आशोवच्या सर्व संगतीचेर तो भरपूर ताच्या आशिर्वादा वचून दी म्हणून हांव मागता. तशेंच ही रितीर तुमकां आत्मीक आदायाची जावं दी म्हणून हांव आशाता आनी मागता. तुमकां देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. सोम्याचे नाव सदैव जाव, सोम्याच्या नावी आमचो आदार. रचला सर्ग आनी संसार. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Krista maye, tu amchi mai sergi.
उलो मारता माये आमी तुझी भुरगी आमची माय तू आमकां जाय तुझी सची येता विघ्ना अंधारात सुखा दुःखात आई तुझो आधार मागता विघ्ना अंधारात सुखा दुःखात आई तुझो आधार मागता ओये क्रिस्ता माये तू आमची माय सरगी उलो मारता माये आमी तुझी भुरगी मोगाळ पुत्र सोवे आमकां आशीर्वाद दे आमकां भगवान ख्रिस्ताचे कृपेन योर आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. एक घडी बसा. आता जेवणाचो वेळ सगळ्यांक भूक लागल्या म्हाकाय भूक लागल्या पण आमी सगळां उठून गेली जाल्यार ते वाडोवंक कितले कश्ट जातात.